प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवोर वड 1 ते 9 पर्यंत. लूक chapter 10 verses 1 to 9. आनी आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाच्या उपरांत सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो असलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षें ओ बुती ओ वाणो व्हरो नाकात आनी वाटेर कोणाकूच वळखी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसली मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे ताय परत येतली. एकाच घरांत रावन ती कितेंय तुमकां दितात तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा गोरी भोवो नाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे ताय येवचें जालें अशें सांगात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शुभ वर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू 72 जाणांक धाडटा. आनी कोण धाडटा तो दोगांक धाडटा. म्हणजे एकट्याकूच धाडिना पूण दोग जाण धाडटा. आनी आयज आमी दुसरे वडीन कितें वाचता, जेजू कितें म्हणटा, आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. भाव भयणीनो, जेजू दोगां धाडटा आनी तेजे उपरांत तो कितें तांकां सांगता त्या आपल्या शिसांक. तो म्हणटा, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. आनी ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. म्हणजे जेजू म्हणटा तांकां मागात की देव वावराडी धाडटलो आनी तांकांय धाडटा आपलें उतर दुसऱ्यांक सांगपाक, तांकां पेकोवणी दिवपाक. कित्याक फुडें आमी वाचता की जेन्ना जेजू थंयसर तांकां सांगता वच म्हणून, तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा एकाच घरान रावून ती कितेंय तुमकां दितात तें खायात आनी पियात. तर वावराडी आपलो मुजारो फावो. घरांनी भोंवनाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिता जाल्यार तुमकां वाडटा तें जेवात. तेज्या उपरांत 9 वडीन कितें म्हणटा, थंय आसती ती वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे थंय येवचें जालें अशें सांगात. म्हणटच भाव भयणीनो, 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक दोगां धाडलेले आनी तांकां सांगलेलें वसात, दुसऱ्यांक पेकोवणी दियात, तांकां बरी खबर सांगात आनी जेजूचें देवाचें राज येयलें म्हणून तांकां सांगात. पूण त्या वेळार भाव भयणीनो, ताणें दोगांक धाडले. कित्याक तांचे बरोबर पवित्र आत्मो नासलो. ज्या वेळार जेजून ह्या दोगांक धाडलेले, जेजून आजून खुर्सार वसोंक नासलो. आजून आमी एक नवी रोजना पावंक जायनासली आमकां एक नवी रोजना जावपाक. पवित्र आत्मो आमच्या भितर नासलो, फकत पवित्र आत्मो जेजू बरोबर आसलो. म्हणटच जेन्ना जेजून तांकां सांगलें दोगां तुमी वसात म्हणून, तो जाणो आसलो की खंयच्या जाग्यार वेता, कोणाच्या घरा वेतात तांकां लोक नाकारतलो म्हणून, तांकां वायट कोत्तलो म्हणून, तांकां पयस दवरतलो म्हणून, तांचेर वायट उतरां उलयतलो म्हणून, थोड्यांक मारतलो म्हणून. म्हणटच दोग जाण आसत जाल्यार एकान दुसऱ्याक एके भाशेन बरे भाशेन उतर दिवंक जाता, ताका एके भाशेन घोटाय दिवंक जाता, एकामेकान उलोवन तांच्या नातान हें काम करूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन
जेन्ना आमी आयज हे शिवर्तमान आयकता आमच्यान अशें मागणें करूंक जायना की भावराडी कमी आहात आनी पीक चड आहा, कित्याक आमी भावार्थी जाल्यार आमचे भितर कोण आहा? जेजू आसा. ताजो पवित्र आत्मो ताणें आमकां दिला. म्हणटच आमी एकसुरी ना, आमी एकटी ना. आतां आमचो पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आहा. आनी देखून भाव भयणीनो, आमच्यान आतां दोगां बरोबर तिगां बरोबर वचपाची गरज ना. आमच्यान एकटी वचोंक जाता. कित्याक आमी एकटी ना. आतां आमचे बरोबर आमचो पवित्र आत्मो आहा. आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाची जाणवाय दिता. पवित्र आत्मो आमकां सांगता की बाब कितें आमकां बाबान कितें आमकां येवजिलां, जेजू कितें आमकां सांगूंक सोदता, तो आमचे कडेन परतून परतून उलयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो लक्ष आनी आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर आहा, आमच्या पवित्र आत्म्याचेर आहा, तो आमकां कितें करूंक जाय तें, खंयसर वचोंक जाय तें, कोणाच्या घरा वचोंक जाय, कोणाक देवाचें उतर सांगूंक जाय, तें सगळें सांगता. आनी आतां आमी भाव भयणीनो, जें तो सांगता तें करीत जाल्यार आतां आमच्यान तें भरपूर पीक जेजूच्या राज्यान, देवाच्या राज्यान हाडूंक जाता. कहें? पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तर भाव भयणीनो, 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजू खुर्सार बसोंक नासलो आनी ताणें दोगांक धाडलेले, ताणें तांकां सांगलेलें जें ताणें आयज सांगलां, आयच्या शिवर्तमान परतून आमच्यान वाचूंक जाता. पूण आयज आमी जेन्ना 2000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान आयकता, आतां जेजू आमकां कितें सांगता, तुमचे कडेन म्हजे कडेन जे आमी भावार्थी आसा, जेजूचेर भावार्थ दवरला, ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता. पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमच्यान कांय करूंक जायना. आमी फकत धर्म करतले हांव, आमी कसल्यो खबरो सांगतले हांव, काणयो सांगतले हांव. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो आहा, तो आमकां सांगता कितें सांगूंक जाय तें, तो आमकां तो आपली जाणवाय दिता. आतां ताच्या जेजूच्या नांवान आमच्यान दुसऱ्यांक पेकोणी दिवंक जाता, मिलाग्री करूंक जाता, देंवचार काडूंक जाता, फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, परतून परतून आमी आमकां जी जबाबदारी दिल्या जेजून पवित्र आत्म्याच्या आदारान, ती आमी आयज पाळून आमी फुडें सरूया आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक, तांकां पिकोणी दिवंक, देवाच्या उतराची सजमणी दिवन जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. आनी जें जेजून सांगलां, पीक जावन आसा थोडें, पूण पीक व्हडलें आहा पूण भावराडी कमी. आयज पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी भावराडी ते आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा, वसोया आनी देवाचें काम करपाक. आमचें काम करपाची बंद करपाची गरज ना. आमी ऑफिसान वेता, आमी इस्कॉलाक वेता, आमी हॉस्पिटलान वेता, आमी काम करता, तें बंद करपाची गरज ना. पूण ज्या जाग्यार आमी आसा थंयसर आमी जेजूचें उतर आमच्या घोवायकी वरवीं, आमच्या जिविता वरवीं आतां आमी देवाक आनी जेजूक घोवायकी दिवया आनी ताचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळ्यांच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.